गोंयचे नवे राज्यपाल B.V. वांचून अधिकारपद घेतल्या उपरांत गोंयच्या वेगवेगळ्या धर्मीक थळांनी वचून भेट घेतली। तांचे बरोबर तांची घरकान्न नलिनी वांचू आशिल्ली। राज्यपालान मंगेशी वचून देवाचें दर्शन घेतलें। ते उपरांत ते फोंड्या सफा मशिदींत गेले। थंयचो थळावो आमदार लवू मामलेदारान तांकां येवकार दिलो। पोन्ने गोंयचे चर्चीची राज्यपालान भोंवडी केली। राज्यपाल बेती गुरुद्वारांतय भेट घेवन आयले। गोंयच्या नव्या राज्यपालाची पयली भोंवडी। बांदोडकार ट्रॉफी क्रिकेट सर्तीत मंगळारा जाल्ल्या मॅचींनी साळगांवकार स्पोर्ट्स क्लबान GCA अकादमीक जाल्यार धेंपो क्रिकेट क्लबान सर्वोदया रॉयल्साक मारले। पणजे जिमखाना ही सर्त घेता। साळगांवकारान GCA अकादमीक 56 रनांनी मारले जाल्यार धेंपोन सर्वोदयाचेर 5 विकेटींनी जैत जोडले। हालीं पेरांची पिकावळ मोठ्या प्रमाणात जाता, पूण मीठ लावन तोंडान ओडप सोडल्यार पेराचें आनीक कितें करूं येता हाची घडये तुमकां कल्पनाय नासत। पेराचें बरे पैकी स्क्वॅश जाता।
स्क्वॅश करून दवरपाचें आनी अदीं मदीं सरबत करून पिवपाचें. पेरांनी व्हिटामीन सी बरेपैकी आसता. बीट द हीट खबरांमाळेंत आज मालन भाटीकार आमकां दाखयता पिकिल्ल्या पेरांचें अस्सल घरगुती स्क्वॅश. पेर हे सगळ्यांची आवडटी गोष्ट. भुरगीं तर आवडीन खातात पेरां. आयज आमी पळोवया पेराचे स्कॉश. आतां तुमी कितली पेरां घेतली? 4 पेरां. पूण तेच्यो त्यो बियो आसतात त्यो कितें करप? मॅश करता बियो चाळून घालता. ते ज्युसी फ्रूट न्ही म्हणटकच ते बॉयल करून स्कॉश करता आणि थंयच्यान येता. असं करून काढून जाता मेजून घालप. पयलींचे उदक जे उकडून सुकिल्लें उदक फ्राय उदक यूज केलो बाकीच्या एक चमचो घाला. आता 1.5 पेराचो स्कॉश रेडी जाला. खूप टेस्टी आसा. तुम्ही ट्राय करून पळया. तुमकां ह्यो खबरो चुकले आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान ह्या खबराचेर हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.